आयज 12th एग्जाम जालेली आज फर्स्ट पेपर आशिल्लो कसो गेलो पेपर आज आमची बरें जालो इजी कशें प्रिपरेशन आसा प्रिपरेशन बरें आसा आनी स्कुलान कशी फॅसिलिटी आसा एग्जामी कशें काय प्रॉब्लेम जालो ना आतां फाल्यां पेपर आसा काय आतां पेपर्स आसा पळय ते कशें ते टेबल कसो टायम टेबल कसो आसा बरो आसा काय तुमकां स्टडीज करपाक मेळटा तुजें नांव कितें माझे नाव साईन आहे खंयची स्कूल हांव एक स्कुलांत शिकता खंयचो हेका स्ट्रीम फॅशन झाले मरे Hello, what's your name? पार्थ काकोडकर सॉरी My exam way earlier, like 2 months before, and it was a good experience. It was an easy paper. Yes, this was the first paper. How do I feel? I actually feel good after answering the paper because it went according to my expectations. I had prepared everything well, and my teachers, whatever notes they had given to me, everything came according to that. So I'm very satisfied with my paper. Sorry? Yes, it was a nice paper. Thank you. पहिलोच पेपर तुजो एक्सपिरियन्स कितें आहलो बरो आशिल्लो पेपर इजी आयिल्लो खूब आनी कितें प्रॉब्लम्स बी कितें फेस जाले ना आमची टिचर्स कोऑपरेटीव आशिल्ली सो पेपर बी आशिल्लो म्हणजे पेपर बरो गेलो हय पेपर बरो गेलो तशें कितें हांगा प्रॉब्लम बी काय नासले कांयच नाशिल्लें सगळे बरे आशिल्ले टिचर बी बरे आशिल्ले तुजो एक्सपिरियन्स कसो आहलो पेपर म्हणटा तो एकदम बेस्ट असलो सिंपल असलो म्हटल्यार आन्सर पेज करपा असलो प्रिलिमी सुद्दां मातसो टफ येयलो पण बोर्ड म्हणजे बोर्ड पेपर पळयताले कंपेरेटिवली हो खूब इजी आसलो आनी कितें प्रॉब्लम बी फेस जाले ना प्रॉब्लम तशें फेस ना म्हणजे सगळे फॅसिलिटीज पण सगळे बरे आसले आमकां आनी पेपर एकदम बरो जालो म्हणजे तशें सेंटरार प्रॉब्लम काय ना हॉलान बी हॉलान कांय नासलो